प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज असलीच घडणी आमी पवित्र पुस्तकांत आयकता. एक म्हातारी पिरायेर पावलेली विधवा बायल अन्ना तिचें नांव. देवाच्या पुताची वाट पळयोवन आसली. तिची परिस्थिती समजून घेवया. पयले सुवातेर ती एक बायल मनीस आनी बायलेक जेजूच्या काळार देव मंदिरांत तितलो जागो नासलो. दे वर नॉट सपोज टू बी अराउंड इन द चर्च. शी इज अ वुमन. दुसरें म्हळ्यार ती एक विधवा. समाजांतूय तिका मान नासलो. विधवा कोण ना, तिचो भायर आयिल्ली मनीस ती. पूण हे परिस्थितीक लागून ती पाटी रावली ना. भावार्थान देवाच्या पुताक सोदताली, रावताली आनी देव तिका देणे फावो करता. आनी कसले रुपान काय तिका जाय आसले ते भाशेन घडये न्हय, एका सुपुल्ल्या जल्मल्ल्या बाळकाच्या रुपान. पूण भावार्थान तिणें मागलें, सोदलें आनी जेजू जेन्ना दारार मारता, जेजूक तिणें दार उगडलें. आनी ह्या खातीर ह्या बाळकाच्या रुपान क्रिस्ताक ती ओळखूंक पावली. आयज हांवूय घडये देवाक सोदतां. पूण देवाक ओळखून घेवंक, देवाक मानून घेवंक फावो तो भावार्थ म्हाका आसा काय? तरेकवार भासांनी देव म्हाका मेळटा. पूण आयज ह्या देवाक हांव ओळखून घेतलो जाल्यार आयज फावो तो भावार्थ म्हाका आसूंक जाय. आनी हेंच आयज अन्ना आमकां शिकयता.